सुवार्थेंत मिसावाची काणी आणि जिणी आसा। सुवार्थेच्या पाठांत मिसावाचें व्याख्यान आसा। सुवार्थेंत मिसावाचो सार आसा। आयचे सुवार्थेंत मिसावाची प्रक्रिया आसा। मिसावाचे धनात्मक आणि ऋणात्मक वा आशादायक विशय आणि आडकळीचे विशय आसात। जेजू आपले शिकवणेंत कितेंच लिपयना। हांगासर कितेंच दगलबाजीपण ना, नाटक ना, भासप ना, दाखोवपाची चाल नंचना। हांगासर सकड शिदा। पयल्यान मिसावाचो धनी वा सावकार आसा। हो विशय जेजूच्या पिकाच्या धन्या लागीं ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा म्हणल्या उतरांनी भोव स्पष्ट जाता। देखून मिसावाचो धनी सर्गींचो बापच। पीक, पिकावळ वा रैताचे भाशेंत हे मिसांव विवारिलां देखून मिसावाच्या धन्याक सावकारच म्हणयत। ताणेंच आपल्या शेतांत वावराड्यांक धाडचें। दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हणून ताणें म्हाका अभिषेक केला वा धाडला म्हणून जेजून आपले मिसांव सुरू केल्लें। आतां जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक विंचून मिसावान धाडटा आनी उपरांत 72 जाणांक मिसावान धाडटा। आपोस्तालांचे आनी शिसांचे मिसांव जेजूचेंच। ते ताचोच सर्गींच्या राजाचो संदेश परगडचे, ताणे केल्ले परींच करचे, ताचीच चाल धरचे मिसांव। ह्या मिसावांत वर्ती यशस्वी मेळटा वा मिसावांक येवकार मेळटा। सांगाताच येवकार मेळनासतना तिरस्कारी मेळटा। अशें मिसावांत जिखी आसा, आडकळी आसात। ह्यो दोनी गजाली शिसाक कळीत नांतर शिस दिशा चुकलो जावन निराशेन भरत। शिस अस्कत आनी सोम्यातय मात्र बळादीक। देखून सोम्याची वागटां मदें शेळयांक धाडलेले परी हांव तुमकां धाडटां ही उतरां शिसांचे त्राण आसात।